Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 बापा तंगता जाल्यार ही काल्स मुझे वयली तू निवार. बापा तंगता जाल्यार ही काल्स मुझे वयली निवार. पण मुझे कशी नाही तुझी कशी. भावा बहिणी सबार कष्ट जो खालसी जिवितांत आम्ही फूड करता. जल्माल्या घडयेतावन मुर्ता पर्यंत हांव आनी तुमी ह्या संवसारी जिवितांत खोडू खालसी पियेता. जायते बोटी पिडे शिडेची काल्स जायते बोटी कुटुंबांत असमाधानाची काल्स जायते बोटी आर्थिक संकश्टांचे काल्स जायते बोटी आमच्या कुडीच्या वडण्या विरोध झुजची ती खोडू काल्स जायते बोटी हेरांची टिका हेरांनी म्हणली नकादली उतरां हेरांचे अपमान आनी निंदा सोसची खोडू काल्स. बाबा भयणी असले खोडू काल्सी जिवितांत आमी ववयता. आमकां कश्ट जाता. आमकां कश्ट जाता. आमकां जायना. सोम्या कित्याक की खोडू काल्स दिल्याय. सोम्या कितें हांवें पातक केलां. कितें हांवें वायट केलां. सोम्या ही खोडू काल्स म्हज्या जिवितांत म्हाका दिल्याय. सोम्या म्हजे वरवीं तांकां ना ही काल्स पिवंक म्हजे वरवीं साथ दिना. बापा तांगता जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार. पूण म्हजी कशी न्ही तुजी कशी. बाबा भयणी म्हळ्यांत जेजून बापाक म्हणली ती उतरां. आपल्या जिवितांत खोडू काल्स बापान दिल्ली ताका ती पिवंक ताका कश्ट मारले आनी कश्ट आसले. पूण ताणें फाटीं पळोवंक ना. आपल्या बापाच्या कुशे प्रमाणे त्या खोडू काल्सीक ताणें आपलें तोंड दिलें. ती काल्स तो पियेलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाबा भयणी आतां वेळ तुजो आनी म्हजो. आमच्या जिविताच्यो सबार खोडू काल्सी आज आमकां पिवंक जायनातल्यो. सबार तेंमतावन आमी भोवशा दुखां कळयतल्या. सबार तेंमतावन आमी देवा मुखार आमचे कश्ट दवर रडतल्या. सबार तेंमतावन ही खोडू काल्स पिवची म्हणल्यार चिंता टेन्शनार आमी आसल्या. कधी बेजारांत बुडोवन आसल्या. आज म्हाका आनी तुका वेळ आमची खोडू काल्स सोम्याक समर्पूंची. सोम्याक आज ताचे मुखार दिंबेर पडोवन आमी ताचे आमच्यो खोडू जिविताच्यो खोडू काल्सी आमी समर्पिया. बाबा भयणी तुका आनी म्हाका असाध्य त्यो. पूण देवा मुखार सोम्या मुखार त्या मोळ्यांत दिंबेर पडोन बापा मुखार मागोवन ती काल्स पिवंक साद जाल्या. जेजो कोताय बाबा भयणीनो आज म्हाकाय म्हज्या जिविताची खोडू काल्स आज पिवंक ती साद जातली. ह्या खातीर आमी दिंबेर पडया. सोम्या आतां उंड्या रुपार आमच्या मदें येता. त्या सोम्या मुखार आमचे कश्ट दवरया. ह्या सोम्याक आमच्या जिविताच्यो खोडू काल्सी समर्पिया. हर एक जिविताचे कश्ट कधी बेजार ताच्या पांय तळे आमी दवरया. आनी त्या सोम्याक आमी समर्पण ताचे ते आमी शरणाक सवया. सोम्या मुझा सोम्या
मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा तुझो मोग करता सोमिया तू हर गांधी तांदनिया तुझो मोग करता सोमिया तुका अलगादी तांदनिया तुझो मोग करता तू हर गांधी ता मुझो धनी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता तुका अलगादी ता तुझो सोमी म्हूण मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 Alleluia, 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 alleluia. वे सौम्या म्हज्या संवसारी जिवितांत जेजू तुजो हांव मोग करतां सौम्या कोडू कालसी म्हज्या जिवितांत पिवंक मेळटना सौम्या जिवितांत एक न्हय तर आनी एक तरेचे कुरिसांव वावयतना सौम्या म्हज्या पातकाच्या जळ्यान हांव धरणीक शेवटतना सौम्या म्हज्या कुडीच्या अस्कत काय वरवीं हांव परत परत पडतना सौम्या म्हज्या चिंतपाच्या पातकांनी सबारपुटी हांवें तुका अपमान करतना सौम्या म्हज्या सालीच्या हर एका पोटण्या वरवीं तुका अपमान करतना सौम्या तूं म्हजो मोग करताय वय सौम्या आज हांव आयलां तुज्या पांयां लागीं म्हज्या जिविताच्यो अस्कतकायो म्हज्या जिविताची उणेपणां म्हज्या जिविताच्यो कोडू अनुभव म्हज्यो सलवण्यो म्हज्यो निराशा म्हज्यो खंती म्हज्यो बेजारायो म्हजें उणेपणां सकट रितीचे म्हजे हर एक वायट करण्यो सौम्या तुजे लागीं हाडून आयलां कित्याक जेजो हांव तुजो मोग करता सौम्या तुज्या मोगा खातीर जेजो हांव आशेतां सौम्या संवसारी जिविताचो मोग म्हजे थंय बरोवन आसा संवसारी वस्तूचो मोग म्हजे थंय लेखा व्हरतो जाला सौम्या संकुडीच्या ओडण्याचो व्हरतो मोग म्हजे थंय सोडून गेला ह्या मदें हांव म्हजे थंय झुजून आसा सौम्या तुजी कृपा म्हाका जाय ह्या खातीर जेजो हांव तुजे लागीं आयलां म्हज्या जिविताचे सर उणेपण काण घेवन म्हज्या जिविताचे सर अस्कतकाय काण घेवन म्हज्या जिविताची सगळी निराशा काण घेवन सौम्या तुजे मुखार सर पडोवन तुका समर्पण जसो सौम्या त्या मोळ्यान तूं गेलोय बापा समोर तूं निमेर पडलोय धरणेर सर पडलोय सौम्या तुजे कश्ट तुज्या बापाक भेटून दिलोय कित्याक तूं जाणा आसलोय सौम्या तुज्या बापाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो बाप तुजो मोग करतलो वय सौम्या हांव तुजेर खंडीसावन विश्वास दिता तूं म्हजो मोग करताय हांवें तुजो मोग करता सौम्या ह्या तुज्या मोगान तुज्या पांयां तडें हांव आयलां सौम्या म्हजो मोग स्विकार कर काळजान तावन हांव तुका आराधन करतां आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनी
करता सरपडून वंदिता मुज सोमी मन मानून घेता आराधना करता सरपडून वंदिता मुझ सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 कष्टाने आमच्या जिंदगी वाटलेले चालला देवा मान आणि महिमा दान तुका हालेलुया 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 इकडे बोर बाबा बहिणी आमची दिश्ट आमी सोम्याचेर दवरया तुवें आनी हांवें उंड्या रुपार देखसो सोमी बाबा भयणी म्हळ्यांत बापाच्या समकार दिंबेर पडून दुकां घालून मागतालो आपल्या जिविताचे सर्व कश्ट ताच्या दोळ्या मुखार येताले मनशांतून मेळचो तो अकमान जुदासाचें तें विकृतपणाचें कार्य विकृत करचो एक ताचो उम्मो शिपायांनी ताका सोरा बरीं दरवरचें चित्र मोतींत शिपायांचे मार पिलाताच्या आनी हेरोदेच्या राजांगणांत तशी थनकी शिपायांनी ताका करूंक आसचो तो अपमान ताच्या माथ्यार दवरूंक आसचो तो कुरव कांट्याचो ताच्या हातांत दिवचो तो नळ ताच्या कांद्यार दिवचो भरादी कुरीस कालवारीच्या दोंगराची ती वाट त्या कालवारीच्या दोंगराची ताची पोटणी ताणें शिपायांचे मौकांचे ते मार जर्मनाचे मार वळचें ताचे रगत आनी त्या कालवारीच्या दोंगरा पावतना ताच्या दोन हातांनी रिक्षे ते भिरांकूळ खिळे ताच्या पांयांनी तोपचे ते खिळे आनी त्या कुर्सार उमकाळांची ती गडी 3 वरांचे वळवळे वही ते चिंतना ताचे सोम्याच्या आंगांतावन घाम सुटता रक्ताचो घामो ताचे तावन वळटा बाबा भयणी कसली भिरांकूळ गडी ती जर
तू आनी हांव त्या जाग्यार आसल्याव कशें आमकां भोगते जिवितांत ल्हानशे कश्ट इल्लीची पिडा आशिल्ल्या येताना म्हाका ती सोसूंक जायना जिवितांत मोती इल्ली बेजाराय जाताना हांव उसांबूळ जाता हांव रडतां पिसान तूर जाता डिप्रेशनाक वता कित्याक म्हाका हे कश्ट सोसूंक जायना भावा भयणी तुज्या जिवितांत येयल्ले कश्ट उडास कर तुज्या जिवितांत तुवें फूड केल्ल्यो सोलवण्यो उडास कर तुज्या जिवितांत तुज्या पेल्यान केल्ले अकमान उडास कर तुज्या जिवितांत ल्हानतावन आस पर्यंत सुसुल्ले विविधचे कश्ट दोळ्या मुखार हाड तुज्या जिवितांत तुवें केल्ले ते सर्व अकमान सुम्याक आनी पेल्याक उडास कर तुज्या आत्मीक जिवितांतली पोडणी उडास कर कितले बटी तो पडलाय कितले बटी तो पडलाय देवा मुखार लजेक सांपडलाय वा सांपडलाय उडास कर सोम्या मुखार ये आज जेसमनी म्हळ्यात दिमेर पडोन बापा लागीं मागल्लो आपल्या जिविताचे कश्ट सगळे बापाक समर्पिल्लो जेजू तुका आनी म्हाका आमचे जिविताचे कश्ट बापाक समर्पूंक आपोवणें दिता बाबा भयणी हर एक आमचे कश्ट हर एक आमचे बेजाराय हर एक आमचें दूख आज ह्या घडये आमी सोम्याक समर्पया तुमची साप हांव तुका समर्पिता सोम्या हांव तुका समर्पिता सोम्या हे सगळें म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजें सगळें कुटाम हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या जिवितान हांवें आदारिल्ले सर्व पातकां हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या जिवितान हांवें सोंसले सर्तीचे कश्ट हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या जिवितान हांवें सोंसली सर तरेची पिडा हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या कुटुंबाचेर आयिल्ले अर्थीक संकश्ट हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत आयिल्ले सर्व भिन्नाभिप्राय आनी मनाभेद हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या लग्नात बेसांत या जिविताच्या बेसाच्या जिणेंत आमकां मेळिल्ले सर्तीचे बेजाराय हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या जिवितांत आमी हेरांक केल्ले विविध रितीचे अकमान हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या जिवितांत हेरांक आमी सोवल्ले सर्व वायट उतरां हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या जिवितांत जायते वटी आमी दाखयल्ले आत्मीक शेळेपण हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या जिवितांत आमच्या मिसाच्या बलिदानांतय आमी आदरले अपवित्रपण हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या ह्या कुडीच्या विश्वाने आदरली हर रितीची पातकां हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या जिवितांत आमी भोगल्ले सर रितीच्यो सोलवण्यो हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या जिवितांत आमी भोगली सर तरेची निराशा हांव तुका समर्पिता सोम्या दिसपडटे आमच्या मोतीन बरोवनाची कंतनी बेजाराय हांव तुका समर्पिता सोम्या हर एक दीस आमी भोगची ती विविध रितीची संवसारी जिविताची टेन्शनां हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या कामांत आनी कुटुंबांत जिवितांत आमी भोगचे ते वत्तड हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या मोगाचे न्ही आमच्या काळजांत न्ही मनान केल्ले मस्तुते जाल्ले गायी हांव तुका समर्पिता सोम्या ह्या संवसारांत आमी विविध रितीन ह्या संवसाराक आमी आतां लोक दवण्यो हांव तुका समर्पिता सोम्या ह्या आमच्या कुडींत अशे विविध रितीचे पातकाच्यो ओडण्यो हांव तुका समर्पिता सोम्या हर एक दीस आमी फूड करच्यो हर रितीच्यो आमी जिवितांतल्यो हर रितीच्यो आशा हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या काळजांतलो स्वार्थ राग आनी मनाभेद आनी फारीकपणाची चिंतना हांव तुका समर्पिता सोम्या सोम्या जेजू
आमी तुका समर्पितांव आमचे सगळे अस्गदगाचे जिवीत. सोम्या जेजू आमी तुका समर्पितांव आमी केल्ले सर्व पातकां. सोम्या जेजू आमी तुका समर्पितांव आमी आदारले अर्थिचे अकमान. सोम्या आमी तुका समर्पितांव दिसपडदे आमच्या जिवितांत आमी भुगची खंत बेजाराय. सोम्या आमी तुका समर्पितांव या संवसार आमच्या पिरगजेंत आनी भोंवतणी पवित्र सभेन हर एक कुटाम कोणाच्या कुटुंबां समाधान तंतोच ना हरी ती कुटुंबां आमी तुका समर्पितांव. सोम्या या संवसारांत कोण तुका अपमान करतात कोण तुका दुखयतात हर एकल्याक आमी तुका समर्पितांव. सोम्या हें सगळें आमचें जिवीत आमी तुका समर्पितांव. तुज्या पांय तळ आमी सोम्या दिंबेर पडतांव. सोम्या तुका सर रितीनी आमी तकली बागयतांव. आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमी सगळें तुका समर्पण आमी गायतांव. सर्व दिता सर्व दिता सर्व दिता सर्व दिता सगळंच म्हाका सोडून दाराक हांव समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता सर्वच म्हाका समर्पिता. वय बाबा भयणी सोम्यान आपल्या बापाक समर्पिलें आपणाकच. सोम्यान आपले कश्ट वळवळे मोतींतले बेजाराय ताच्या मोतींतलें बे सगळें बापाक समर्पिलें. ही घडीभर आमी उबी रावया. हे घडीत आमच्या मोतयेक काडया. देवाचें उतर आमी आयकोवया आनी आमची समर्पण करूंक देवाच्या उतराचें बोड आमी जोडया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका आनी आतां ते जेत्सेमनी नांवाच्या एका मोळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगा लागलो हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक आनी जाकोबाक आनी जोआंक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो. आनी तांकां तो सांगूंक लागलो म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका आतां भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजें सांगता जागरण करा. आनी तिके पयस वचून तो मुखार धर्नेसर पडलो. आनी साद्द जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोन वचो म्हूण मागा लागलो. तो म्हणालो आब्बा बापा सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट तूं निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसांतरशी पाटी आयलो. देवाचें उतर घे. घडीभर बसया. बाबा भयणीनो
थोड्या तेंपा आदीं आदल्या एका म्हज्या पिरगजेंत आसतना एक स्त्री म्हाका फोन करूंक लागली, फादर म्हाका तुमचे लागीं इल्लेशें उलोवंक आसा, तुमकां इल्लो म्हजे खातीर वेळ करीत गे. जायत म्हळ्यार हांवें तूं ये आनी फलानो वेळ तिका दिलो आनी ती आयली. हांवें नमी आसलेल्या वेळार म्हज्या ऑफिसान ती मुखार बसुल्ली. तिजें तोंड उक्तें करच्या पयलें तिजे दोळे उलोवंक लागले, रडा लागली, दुकां गळोवंक लागली, एकदम सुस्कारन रडली. हांव घसरावलो, तिका रडोवंक सोडलें. रडली 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 सुमार 5 मिनटान तिका उलोवंक जावंक ना. मागीर तिणें आपल्या जिविताची काणी सुरू केली. कशें आपल्या ल्हानपणांतावन तिणें सोंसले कश्ट, कशें तिच्या कुटुंबा जिवितांत तिका कश्ट मेळ्ळे, कशें तिच्या पतीतावन तिका जायते कश्ट मेळ्ळे, हे सगळें सोसून ती सगळी कंगाल जावन गेल्ली. तिची काणी आयकतना म्हाकाच बेजार जालें. हांवें चिंतलें, इतले कश्ट सोंसुल्ली ही मनीस इतली उरुल्ली ओडू दुसरें कोणी जाल्यार पिशें जातांतल्यान डिप्रेशनाक वयता आसतली. कितें की देवान तिका राखल्लें. तितल्या नमनेचे कश्ट त्या स्त्रियेन सोंसुल्ले. सुमार वेळ लागीं मुक्काल घंटो ती बसून उलयली. उपरांत हांवें तिचेर बरें करून मागणें केलें, तिका धैर्य दिलें. एंत पॅसेज आज वाचल्लो तस्सो पवित्र वांजेल वाचलो आनी तिका मागोवन तिका समजून दिवन हांवें धाडलें. उपरांत एक दीस म्हाका फोन करून सांगूंक लागली, फादर म्हजें मन मस्त हाडू जालें. येदोळ विचार हांव कश्टा विशयान चिंतून आसली. आसतावन हांवें म्हज्या जिवितांत कितेंय जावं दी, हांव देवाक सवाल घालची ना, हांव पुरपुरची ना, हांव रडची ना, फकत देवाक हांव समर्पितलें म्हणा लागली. बाबा भयणी, जिवितांत आमकां कोणाक कश्ट येना. मनीस जाल्यार तुका आनी म्हाका एकल्या कश्ट आसात. ह्या संवसारांत सूख भोगूंक आयिल्ली मात कोणी नात. एकल्याक म्हाका आनी तुमकां खंयच्या घडी आमी जल्मल्या घडयतावन हांवें पोरपटी सांगले बरी सावळी आमच्या पाट्ट्यान आयल्या त्या नमनेन आमचे कश्ट जिवितांत आमकां सोदून येतात. बाबा भयणीनो, हे आमी उडास दवरया. कोणी आमी चिंतचे नाका म्हाका सूख मेळटलें, आमकां बरें जातलें, आमकां सदांच बरें जातलें, पिडा येवची ना, कश्ट येवचे नात, आमकां सदांय सुखात प्रत्येक म्हणटा आमी ना. हें फट बाबा भयणी. तुका जेवंक आसा पूण तुज्या मोतीक समाधान आसचें ना. तुजे लागीं पयशे आसात पूण तुज्या कुडीक भलायकी आसची ना. तुका तुजी म्हणली मनशां आसतली पूण मानसीक रितीचें टेन्शन उणें जावचें ना. कित्याक हर एकलोय आमी संवसारांत मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्मल्या बाबा भयणीनो. आनी तेतूंचेर आमच्या जिविताचे कश्ट आसतलेच. आनी सोम्या कितें आसले, जेजूय आमचे बरी मनीस जावन आसलो, जल्मल्लो आनी सोम्यान कश्ट सोंसले. कित्याक कश्ट सोंसले? बाबा भयणी, एक सवाल आमी विचारया, सोम्यान कित्याक कश्ट सोंसले? आमी विचारता देवा कडेन, देवा म्हाका कितें कश्ट दिले, हांवें कितें सूख केल्या? हे सवाल म्हाका मनशाक आमी विचारता, म्हाकाच विचारता. पूण एक सवाल विचारया, सोम्यान कित्याक कश्ट सोंसले? सोम्यान पातक करूंक ना, सोम्यान कोणाक अन्याय करूंक ना, सोम्यान बरें केल्लें, तर सोम्याक कित्याक कश्ट? भावा भयणीनो, सोम्याक एक मिसांव आशिल्लें. सोम्याक एक मिसांव आशिल्लें.
तो ह्या संवसारांत एक ॲक्सिडेंट म्हणले बरी येवना, तो देवाच्या योजनाकाल आयिल्लो. द प्लॅन ऑफ गॉड इज रियलायज्ड इन जीसस. देवाचे योजन जेजू थंय ह्या संवसारांत कार्यगत जालें. त्या देखून जेजू ह्या संवसारांत येतना एक मिसांव घेवन आयलो. ही हॅड ए मिशन, डेफिनेट मिशन. आनी त्या मिसांवा खातीर ह्या संवसारांत तो आयिल्लो. आनी आमी जाणाव बाबा भयणीनो, एक मिसांव जारी करता आसतना आमकां आडखळी आसातच. तूं कितलोय बरो आसा, तूं कितलोय बरो आसा, तूं कितलेंय बरें कर, एक मिसांव तुका आसता आसतना तें मिसांव तुवें करता आसतना तुका आडखळी आसातच, विरोधपण आसात. म्हणजे तसलो एक फिरगस विकार कितलोय बरें करता, लोकांक सगळ्यांक बरें करता, सगळ्यां कडेन उलयता. कितें म्हणटा लोक, ओ एक सगळ्यां कडेन उलयता, ताजे कडेन उलयता, हाजे कडेन. कांय म्हणी आसतलेंत. तुज्या जिवितांत तूं भावा भयणी कुटुंबां सगळें बरें कर. आखरेक तुवें कितें केल्यार तुज्या कुटुंबाक कांय म्हणिल्लीं कुलपां घडतले आसात. हांचें कितें व्हडलें दाखयता, हे आनी एक बरें व्हडें सुपर जोडे म्हणून दाखयतात. हांच्या वरवीं कितें उरीन जोडी नात की मोसोर तरी उलोवंक करता न्ही. कोणाक सूख आसा, कोणा विशयां उलयनात. बरें केल्यार उलयतात, पाड केल्यार उलयतात. भावा भयणी, एक मिसांवांत असलें आसा. जेजूक तेंचें जालें. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, बरें करीत गेलो, कोणा पाड करूंक ना. सर पिडेस्तांक ताणें गूण केले. आमी हें खंडिसांवनी पळयता जेजूच्या जिवितांत. जेजून हर एका रितीचें बरेंपण संवसारांत केलें बाबा भयणीनो. आनी त्या देखून ताका कश्ट मेळ्ळे. जेरेमिया प्रवादी आमी पळयलां. प्रवाद्यां पैकी एक कश्टाचो प्रवादी म्हणटा, प्रॉफिट ऑफ लॅमेंटेशन म्हणटा ताका. बरें केल्ल्या कश्ट सोंसलो, अती चड कश्ट सोंसलो जावन आसा जेरेमिया प्रवादी. आनी ह्या जेरेमिया प्रवादीच्या जिवितांत थोडीं उतरां तुमच्या मतीन मुखार दवरता. अध्याय 20 वाक्य 7 जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्परा तुवें म्हाका बोलयलोय, तुवें म्हाका आनी हांव तुका बोल्लो, तुज्या मिसांवा खातीर हांव रेडी जालो. पूण कितें जालें, हांव दिसभर आज केण्ण्याचो माल जाला. पुरा म्हाका केणटात. हर एकलो म्हज्यो केपडाय करता. हर एक फावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट म्हणून उलोवंक जाय, जुलोन आनी नास आनी सकट म्हाका विरोध करतात. दिसभर हकमानाचें आनी केन्नाचें हांव कारण जालां. सगळे म्हणजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन काय म्हण पळोवंक आयते रावल्यात. हे म्हणटात तो घडये खंडितवन तो पडटलो. आनी हांव जल्मलो तो दीस शिरा पडलोलो ना. म्हणजे हांवें म्हाका जल्म दिलो त्या दिसा त्या देशाचेर कितेंच आशिर्वाद पडना जावं. सकाळीं दुखीची बोबाट, सांजेर जुजाचो आवाज ताका आयको मेळो. कित्याक ताणें म्हाका गर्भांत जीवशी मारूंक ना. अशें म्हजे आवय म्हज्या पणजाती आसली. कश्ट आनी दूख भोगूंक आनी लजेन दीस सारोंक हांव गर्भांत आवयच्या गर्भांत कित्याक पायज सरलो काय. बाबा भयणीनो, पळय हांव उतरां जेरेमिया प्रवादीची. दूख कित्याक देवाचो प्रवादी जावन आसलो, देवाचें मिसांव करतलो. आनी त्या देखून आमी पयलीं उडास दवरया. देवा खातीर आमी कश्ट जिवितांत आमी सोम्या खातीर कश्ट सोंसूंक आसात. हें जेजूक मेळिल्लें आमकां हें मेळटा. दुसरें बाबा भयणीनो, आमच्या कश्टान आमी खंय वेचें. आमी पळयता जेजू आपल्या बापा लागीं गेलो. जेजू आपले कश्ट घेवन बापा लागीं वेता. ताची कंत, ताची बेजाराई, ताचें बे, ताची निराशा, सुलवणी, कुरीस, अपमान, निंदा, वळवळे, मरण हें सगळें काणयोन तो शिदा जेसेमानी म्हळ्याक येता. बापा मुखार दिंबेर पडटा आनी बापा लागीं म्हणटा, बापा हांव आसा आयक जालां. तांगता जाल्यार हे म्हजे कश्ट निवार. हें सगळें चिंतना म्हाका आसात म्हण बगता.
पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. बाबा भयणीनो पळया, जेजू आपले कश्ट घेवन बापा लागीं गेलो. कित्याक? जेजू मोडल्यांत बापा लागीं गेलो कित्याक म्हळ्यार भावा भयणी तुज्या आनी म्हज्या जिवितान कश्ट येतना हांवें आनी तुवें बापा लागीं ह्या जेजू लागीं वचचें म्हणलें शिकोवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमचे कश्ट घेवन काही वेचे न्ही, आमी सोम्या लागीं वचूं जाय. मार्काचो अध्याय 1:40 वाक्य कोडकार एकलो जेजू चर्चे वेता आनी म्हणटा सोम्या तुवें कुशी वेला तुज्या आन म्हाका नितळ करूंक जाता. मार्काचो अध्याय 1:30 आनी 2 सांतस देवसार लागल्यांक आनी पेडेस्तांक मस्त जाणां जेजू चर्ची हाडली. मार्काचो अध्याय 2:3 आमी पळयता आर्य घराक जेजू चर्चीन उखोल आयले पाक्याचे नळे काण ताजे चर्चीन ताका देव येयलो. मार्काचो अध्याय 3:8 लोकांचो जैत जमो ओटलो जमो जेजू चर्चीन आयलो. अध्याय 5:25 आमी पळयता रक्तस्रावान कश्टाची स्त्री लोकांच्या जम्यामध्ये जेजू चर्चीन आयली. बाबा भयणीनो आज जेजू आमकां आमच्या कश्टांनी, आमच्या खंतींत, आमच्या बेजारांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या निराशेंत, आमच्या सलवणेंत आमी जेजू कडेन वचोंक आमकां समी शिकयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर बाबा भयणीनो आमी खरी एका आमच्या कश्टां वेळार जेजू चर्चीन या, ताचे लागीं रडया. आमचे कश्ट ताचे मुखार दिंबेर पडून आमी रडया आनी तो आमकां हळू करतलो. बापा तंत जाल्यार ही काल्स म्हजे वयली निवार, पूण म्हजी खुशी न्ही बागार तुजी खुशी. बाबा भयणी संवसारांत येवची, जेजू ह्या संवसारांत येवची कोणाची खुशी? जेजूची गे, जेजूची गे नाही, बापाची खुशी. ही बापाची खुशी. बाप देवान तुमचो रस्तो इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक ताणें संवसारांत धाडलो. कश्ट, कुरीस, कालवारीचो दोंगोर हे सकड जेजूची खुशी गे. कोणाची खुशी? बापाची खुशी, बापाची खुशी. देखून जेजू म्हणटा साद तर ते निवार. कित्याक? म्हजी खुशी न्ही. ह्या संवसारांत हांव आयला बाप्पा, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. तुवें म्हाका धाडला ह्या संवसारांत. देखून कितें हांवें करी जाय? म्हजे कश्ट सोंसी जाय वा ना? हे तुजी खुशी, म्हजी खुशी न्ही. बाबा भयणी एक सवाल आज हांवें आनी तुवें विचारी जाय. आमकां कश्ट येतात, आमकां कश्ट येतात, आमी चलवता, आमकां टेन्शन आसा, आमकां प्रॉब्लेम आसात. आमी कितें म्हणचें? बापा हे म्हजे कश्ट निवार, म्हाका सफरींग नाका, पुरो जालें, पिडा नाका. कित्याक कश्ट चडटाय? नाका आमकां कश्ट न्ही. देवात आमकां कश्ट नाकात. पूण बुडा आसतवर बाबा भयणी तुका कश्ट नाकात न्ही. ह्या संवसारांत ती तुजी खुशी गी. तूं ह्या संवसारांत दिताना इसार नायिल्लोय गी. कोण एकला ना मी इसार नायिल्लें हांव गे ना. देवान आमकां दिल्लें जिवीत खंयच्या दिसा जल्मतलोय, कसो जल्मतलोय ह्या संवसारांत तुवें निर्धार केल्लो न्ही, बगार तुज्या देवान निर्धार केल्लो. फाल्यांचो दीस, परवांचो दीस कितें? तुजी खुशी गी. तूं चिंताय आज फाल्यां हांव तें करतां, हें करतां. तूं चिंताय गे तुका जातलें म्हणून. आतां सोलोमन येता तर टप्पकन पडटा. आत्तां सोमा आसलो, आत्तां पीड आस्पत्रेंत आसता. म्हजी कशी गे? फाल्यांचो दीस म्हज्या हातांत आसा गे. म्हज्या हातांत दिना, तुज्या हातांत ना. केदळा आमी बाबा भयणीनो, केदळा आमी कशे आमी मरता आमकां कोणाक गुर्तू ना. आमकां थोडी मरूंक नाका, मरूं नाका म्हळ्यार जाता गे. खंयच्याय करिये टपक करने हार्ट अटॅक जाल्यार तो थंयच पडटलो. परसो आदल्या हप्त्यांत शुक्राराच्या दिसा, ह्या शुक्राराच्या दिसा आराधना आनी मीस चल्लें बेळ्ळूर पिरगेजन कुर्सा वाटा चल्ली.
आणि थंयसर एक कॅनरा बँकाची ती सिनियर कॉर्पोरेशन बँक सिनियर मॅनेजर ती मिस जावन वासा पासून गायली वयर वासा पासून सकला बसून बसली मात्र थंय पडली आणि थंयच ऑन द स्पॉट हार्ट अटॅक जावन मरण पावली दीस आमच्या हातांत आसा कोणे कशें मरचें आमकां गुत्ता बाबा भयणी आमी सगळ्यांनी तयार रावचे जिवितांत कश्ट आमी कोणे सवाल विचारूंक ना बकार ती देवाची कशी बापा म्हजी कशी न्ही तुजी कशी सक्कड आमी म्हणया बापा म्हजी कशी न्ही तुजी कशी परत एक पावटी म्हणया बापा म्हजी कशी न्ही तुजी कशी ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ 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 ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ओय सौम्या मुझी खुशी नाही हांव एक साकोर सौम्या हांव तुजे मुखार कांयच न्ही सौम्या आज तुजे मुखार हांव तकले बागयता सौम्या हांव तुजो केवल एक साकोर सौम्या तूं दानी म्हजो देव म्हजे निर्जिवीत निर्धार केल्लो देव ह्या संवसारांत जिविताचे देणे दिल्लो देव म्हाका कुटाम दिल्लो देव सौम्या ह्या संवसारांत एक दीस म्हाका चलोवचो देव म्हज्या जिवाचो धनी तो म्हज्या आस्ती बदकाचो धनी सौम्या हांव तुजे मुखार तकली बागयता सौम्या तुजे मुखार हांव सगळें म्हजें जिवीत तुका समर्पिता ह्या म्हज्या जिविताची तोंड चलय सौम्या ह्या संवसारांत हांव ह्या जिवीत म्हणल्यार दर्यांत सौम्या उपेवन आसा हे म्हजे इकोट जिवीत म्हजे जिविताची तोंड सौम्या तूं तडीक भावय तुका हांव समर्पिता ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ होय सौम्या हे म्हजे जिवीत 4 दिसांचे सौम्या उदकाचोय बुळबुळो सौम्या म्हजे जिवीत उदकाचोय बुळबुळो
सोम्या आम या संसार चिंताओं किते मुझे अंकार मुझे गर्व मुझे हंग ये सगळे सर्व सुन चिंता सोम्या पुन्हा ज्ञाना सोम्या मुझे जीवित एक बुळबुळो आता असा अनेक घडयंतो ना वय सोम्या मातये समुद आओ सोम्या दुळीत ना मायला दुळीक पाठी वेतलो सोम्या ही मुझी कोडो मातयेक सारंत दिली सोम्या आज हांव आसा फाल्यां सिमित्रींत आसतलो सोम्या मुझे जिवीतांतले कांय आसचें ना मुझे आस्त बोधीक धनदिरवे सोडून येतलो सोम्या कांयच कुस्कुटाची काडी हांव व्हरचोना सोम्या खंय मुझे गर्व खंय म्हजो अंकार खंय म्हजी आशा खंय म्हजो स्वार्थ सोम्या सगळें तुका समर्पित सोम्या तुजे मुखार हांव मुझे चीत भेटोवन दिता सोम्या हांव कांयच न्ही बगार तुजी कशी सोम्या मुजी कशी न्ही बगार सोम्या तुजी कशी ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ 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 ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ बाबा बहिणी सोम्यान यस उतरांनी आपणाक बापा ते समर्पण दिलो ह्या घडये आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागया बाबा बहिणी बापा कडेन आमी सांगया बापा मुजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी ह्या घडये आमी पवित्र सभेक भेटून दिवया ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका पवित्र सभा म्हणलें देणें दिलां देवान दीस पडटे आमच्या कश्टांत दीस पडटे आमच्या जिवितांत आमकां धैर्य दितली पवित्र सभा आमकां धैर्य दितले सोम्यान विसलेले अभिषेक्त केल्ले मुखेली सोम्यान आमकां दिल्ले ते ज्या पाप साहेब कोवळी आनी याजक तांचे पासून विशेष रितीन मागया बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी आमी पळयता जायते पवित्र सभा जायते कश्ट सोसून आता जायते रितीची सवालां पवित्र सभे मुखार आसात आज सगळ्या पवित्र सभेन सोम्याच्या पांयांत तडी दिंबेर पडची गरज पडल्या कित्याक आज संवसारांत एका वाटेन भावार्थ अस्कस जावन येता जायते पोटी पवित्र सभा हालले बरी दिसता खंयसर पडात सोम्याची पवित्र सभा ह्या संवसारांत संवसारी जिविताच्या वाळ्याक वाळून वचत गी म्हणलें एका रितीचें अव्यक्त रितीचें बे आमकां दोसून आसा आनी एका वाटेन ह्या संवसारांत पवित्र सभा जायते कश्ट दगदवणी फूड करता बाबा भयणीनो देवाच्या कृपेची गरज आसा आमच्या भारताच्या पवित्र सभे पासून विशेष रितीन मागया आज आमच्या पवित्र सभेन ती वारें वादळां येवन आसात बाबा भयणी फाटल्या दिसांनी आमकां एक बेजाराची खबर आयकूंक मेळ्ळी आमच्या कोलकाता देशीचो एक याजक एक प्रिंसिपालिका बऱ्या इस्कॉलान तितलें बरें काम करनासलो देवाच्या पुप्या याजकाक विंचलेल्या याजकाक संवसारी जिविताच्या वाऱ्या वादळांत हालयलो
पवी सभेचें अनुहार आयलें याजक आपल्या याजकपणाक ताणें राजिनाम दिलो ताणें रिजायन केलें आनी भारतीय जनता पार्टीक BJP पार्टी तो सेरवलो याजकपणाचें देवान दिल्लें तें ओगडायलें आनी एका राजकीय क्षेत्रांत ताणें पांय दवरलो बाबा भयणी आज देवाच्या ह्या अभिषिक्त याजकाक संवसारी जिविताचें वारें वादळें जावं पुरो कश्ट आयले पूण एक याजक विसरलो सोम्या एका याजकान सोम्याचें प्रतिरूप जावंक आसा कुरिस्तांनी भोंवूंक आसा आज आमी मागया सक्कड याजकां खातीर सक्कड धार्मिकां खातीर सक्कड बिस्वां खातीर थीर रावंक कसले कश्ट येवं दी एक याजक अभिषिक्त देवाचो मणयारी कुरिस्वावंक ताका देवान विसला कश्ट फूड करूंक देवान ताका विसला बळ ताका देव दिता आनी असल्या आमच्या याजकांक देव राखून व्हरून दी आनी प्रत्येक तरान लोकांक भावार्थ घट करचें देणें लोकांक कश्ट सुसोंक ते बळ तांकां दिवं दी म्हूण आमी मागया आनी तांकां समर्पया जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका भारत देश पासत मागया बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी चुनावाचें वारें वळोन आसा जायते आमच्या राज्यांनी चुनाव चलोवन आसा एका चुनावा वेळार कितें सकाळ चलता आमी न्ही मागण्याची मस्त गरज आसा नीतिवंत रितीन हे चुनाव चलोवंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी फटी मारनासतना सतान आनी नितीन चलोवंक आमच्या लोकांक सत कळीत करूंक आमच्या लोकांक बरे मुखेली आनी बरे प्रतिनिधी विसून काडचे पवित्र आत्म्याचे देणे मेळोवंक हर एकल्यांनी लौकीक आशे बली जायनासतना ओत्तडा बली जायनासतना धर्म वा पयशे आस्त बरी खंयच्या रितच्या ओत्तडा बली जायनासतना बरे मुखेली विसून काडची ती सकत बरे आनी वायट असो हर एक विमर्श करून सारके निर्धार घेवंक आमच्या भारताच्या सर्व लोकांक प्रत्येक तरान चुनाव आमच्या राज्यांनी अशें आमकां फावो करून दी म्हूण मागया आनी एका वाटेन बाबा भयणीनो सगळ्या आमच्या देशांत लोकांन मौल्यार राखोवच्या खातीर आज बाबा भयणीनो एक राजकीय मुखेली कितें तो वायट आनी अक्रम करता आनी लोक ताका ताच्या पोट्याक दूद गवतो न्हू आज थंयसर ताका मान करता वायट केलेल्यांक खोटेपण आदरलेल्यांक आज सोमसार खंय गेला मौल्यांक खंय गेल्यान आमच्या भारत देशांत कितें घडता बाबा भयणी आज आमी मागण्याची एक गरज आसा आज बऱ्या मनशाक मान ना खोटेपण केलेल्याक आज झेले घालतात क्षीराभिषेक जाता असलें आमच्या देशांत घडता बाबा भयणी आज आमी मागोवंक जाय आमच्या देशा पासत मागया आमच्या राज्या पासत मागया आमच्या मुखेल्या पासत मागया देसोम्यान ती मौल्यां तांकां तांची ती दिवच्या खातीर जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका मागया बाबा भयणीनो कोरोना पिडा परत जीव जाल्या दिसान दीस ह्या दिसांनी गेल्ले बरी संकोच सोडून येता हर एका राज्यांनी ह्या दिसांनी नंबर सोडून येता आमच्या कर्नाटकांत परत हे नंबर सोडून आसा मुख्य फाटले दीस आमी जाणां कितें जाल्लें मुखार आमचे दीस कितें जावं भोंवतले खंयच्या घडये कितें जाता आमी नेनाव बाबा भयणीनो आज आमी मागया सोम्या काकुळट कर आमच्या देशाची काकुळट कर संवसाराची काकुळट कर आमच्या लोकांची ही पिडा कानवडे जेजू लाख 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 आनी वाजारांनी लोक तुज्या फाटल्यान येतलो सांजेच्या लोक वेळार लोक तुजे जशी जावं म्हणटलो पिडा गुण करच्या पासत सोम्या आज तुजी पवित्र सकत वाळाचे संवसाराचेर वाळाचे पिडेस्तांचेर वाळाचे कोरोना पिडेस्तांचेर आनी शहराच्या पिडेस्तांचेर भारताच्या एका आस्पत्रेचेर सोम्या तुझी कृपा वाढवून दी सोम्या तुझी सक्तीन हर एकल्याची पिडा गुण जाऊन दे सोम्या आज त्यांच्या जिवितान कष्ट सुसूंक तांगा नसताना सोम्या
त्या ओळवडच्या हर एका पिढेचा स्वच्छ ते बोल दी सोम्या तुझ्या त्या पवित्र कुरपेन ती दैविक सत्यन सोम्या ही पिढा सुसूंक तांकां साध्य कर सोम्या तांकां आमी तुका समर्पित हांव आनी मागता हांव जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका बाबा भयणीनो आमी मागया प्रत्येक तरान जायत्या हिरादे आमकां मागोंक येयला एक भयण विल्सन म्हणल्यार आपल्या भावान आमाल पिवनेसून बरो जावंक मागता लान्सिरो रेगो म्हणलो कोडेर फिरगेचो भाव ब्रेन ट्युमर जावन आस्पत्रेंत आसा चड अस्वस्थ आसा मेजर ऑपरेशन ताका आसा सुमयान ताका आपडून ताका बरो करच्याक ताजे कुटुंबाची सगळीं मागोवन तांणी विनंती केल्या लिना म्हणली भयण आपल्या बेंसूय पयसो रोंगान एसिडिटी उणें जावंक मागता आनी मेल्वीन म्हणल्यार आपल्या भावान घरांत बऱ्या हातान चलोवंक मागता सेलीन म्हणली भयण आपली भलायकी बरी जावंक मागता सोम्या प्राडली म्हणल्यार विद्यार्थीन बरें करून शिकोवन ताच्या घरचीं मागतात जॉन म्हणलो भाव आपल्या दिसपट्ट्या ग्रासाची वाट दी देवा म्हूण मागता मुंबई मिरा रोड तावन संदीपनी लेलेमा आपल्या आपणाक एक भुरग्याचें देणें मागतात मुंबई तावन सेलीन फेर्नांडीस म्हणली एक भयण बोन कॅन्सराच्या पिडेतावन वळवळटा सवारतेम तावन सोम्या तुवें तिका आपडूंक मागता 1.5 वर्साचें एक भुरगें कोवीड पिडेन सोम्या इन्फेक्शन जावन आस्पत्रेंत आसा तें बरें जावंक सोम्या तुजी दैवीक कृपा आनी तुजो दैवीक स्पर्श तेजे वडिलां मागतात रॉबर्ट म्हणलो एकलो भाव दुबयतावन आपल्या आपणाक एक भुरग्याचें देणें मागता हेलेन म्हणली भयण हर्निया पिडे वरवीं कश्ट जाता आनी तिका गूण करच्याक सोम्या तशेंच तिच्या पतीची प्रॉस्टेट पिडा गूण करचे खातीर तिच्या पुताक भायल्या गांव तें बरें आशिल्लें काम मेळच्या खातीर सोम्या तुजे लागीं मागता पेट्रिशिया म्हणली भयण सोम्या दुबय एक बरें काम मेळोंक आनी गांवांत आसलो तिचो एक जागो मोलाक बऱ्या मोला विकून असो सोम्या मागता एक 4 वर्साचें भुरगें निमोनिया पिडेन 4 म्हयन्यांचें भुरगें निमोनिया पिडेन कश्टार आसा वळवळटा तें मस्त क्रिटिकल आसा गूण करच्या ताच्या आवय बापायन मागणें करूंक हांगा प्रत्येक तरान आज आमच्या आराधना विनंती केल्या सोम्या आयरीन म्हणली भयण आपल्या कुटुंबान सबारदानाक ताप शेळ कुंकल्या दिसांनी खंडीत दसून आसा हर एक दीस ती गूण जावन त्या बसत मागता पहिल्या जल्मा दिसाचेर बॅप्टिस्टीक उन्ना म्हणल्यार बरी भलायकी दिवन ताच्या कुटुंबाची मागतात फिलीप म्हणल्यार बाबाक दुबयतान गांवाक येवंक क्लियरन्स मेळोवंक मागता खुटामसून गेल्लो एक भाव फाटीं आयिल्ल्याक ताच्या कुटुंबाची अर्घां दितात युकेंत पडोवन तकलेक मार्च जावन वळवळसो एक जुलिया बस म्हणली एकली भयण गूण जावच्याक तिची कुटुंबाची मागता सोम्या ब्रेन ऑपरेशन जाल्लो नेल्सन सल्डाना बेगीनच बरो जावच्याक ती मागतात जायती देण्यावून जावनी खाळोकांत सोलोनाची एका भयणीन परिवर्तन जावच्या कुटुंबाची मागतात कुंदापुतून ट्रिजा अल्रिया डिसोजा म्हणली भयण बऱ्या हातान शिकोवंक आनी फायनल एग्जामान बरें मार्क्स काडूंक आदार दिवंक मागता आनी कुंदापुतून शोभा म्हणली भयण तिच्या घराचें काम बऱ्या तरान जावंक मागता दुबयंत बिजनेस लॉस जावन कश्टांत जे कुटाम ह्या कश्टांत तो निवारोवंक आनी तांचें बिजनेस बरें जावंक मागता एका कुटुंबान भुरग्याचें देणें लाभच्याक ताचे घरचें आनी संत घर बांदून जावच्याक मागतात एमेलिया म्हणली भयण तकलेचें ऑपरेशन जाल्लें आपल्या पुतान परतें गूण जावंक मागता मुंबयतान मॉली डिसोजा म्हणली भयण आपल्या जाग्याचें अंतीम डील करनासतना बऱ्या तरान तें जावंक मागता लिव्हराच्या पिड्यान कश्टांच्या आपल्या पतीक गूण करच्या लुईस डिसोजा गूण करून ताची पतीन एलिझाबेथ मागता लिल्ली फुर्टाडो म्हणली भयण आपल्या दुयेक काम मेळोवंक मागता USA तावन नोरीन म्हणली भयण आपल्या भयणी जॉयसाची भलायकी बरी जावंक मागता जेसिका म्हणली भयण आपल्या दुयेच्या परिवर्तना पसत मागता आनी आपल्या पतीक एक काम मेळोवंक मागता आयले वार कादर जालें एक जोडे आपणाक देवाची विस्तार आशिर्वादान बरें काम मेळ्ळो मागतात सबार तेंपा आदीं परगांवांत कार एक्सिडेंट जावन पेंगटा दुखीन कश्टूंचे एकल्याक जेजू तुवें आपटून गूण करच्यात तुजे कडेन तो मागता एक भयण आपल्या पुताक विजा विजा मागली ती विजा आयिल्ल्याक अर्गां दिता सोम्या तुका तांकां तस बऱ्या तरान वचून पावोंक आनी कांय सडकळ नासतना
आणि तशेंच पतीच्या परिवर्तनापासत मागता सोम्या या सर त्या सभासमय प्रत्येक रितीनं सोम्या आम्ही मागता आज येऊनच्या हप्त्यांत आमच्या या पिरगजेंत आमच्या सोलोंकाचे रेतीर बऱ्या तरान जावं याच जाग्यार सलची रेतीर फळादीक जावन सगळ्या पिरगजेचो लोक व्हडा संख्यान येवन भाग घेवन फळादीक रेतीर जावच्या बसत ही रेतीर दिवच्या बाप फ्रँकलिन ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी ताच्या पंगडा सोम्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने तुवें भरच्या खातीर मागता हांव सोम्या आज हर एक दिसे आराधना चलता सोम्या ह्या आराधनाक प्रसाराक आधार दिलेला आमच्या डिवायन वर्ड हाच्या मालाकाच्या कुटुंबा पासत आमी मागता सोम्या हर एका या आराधनाच्या कार्याक दान दितल्या बऱ्या मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या कोण सगळ्या संवसाराच्या कोणच्या पावच्या खातीर तांचो हो सॅक्रिफीस दितात तांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या हर एक आराधना संगीत दितले व्हिडिओग्राफी करतले आमच्या दोगांय भावांक आमी ही डेकोरेट करतले आमच्या धर्म भयणीक आनी सर्वांक सेवा दितले हर एका भावांक कुमो करतले हर एकला सोम्या आमच्या दैविक संस्थेच्या हर एकला सोम्या तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या ही भर मागणी तुजे मुखार दवरता दिंबेर आमी पडया बाबा भयणीनो आमी सोम्याची कृपा मागया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्यान जेजू पवित्र आशीर्वाद घाल सोम्यान तुझ्या लागी मागता आम्ही तुझ्या राजता सगळ्या हर एकल्याची मागणी सोम्यांक दवरल्या हाच्या आदल्या हर एका आराधनेच्या इरादे सोम्या तुझ्या मुखार दवरता कोणे सकडी आराधना वेळार आईच्या दिसांनी पहिल्याच्या दिसांनी मागलो हर एकल्याच्या सोम्या तांच्या ते समान सोम्या तुझ्या पायांनी तुझा आशीर्वाद घाल जेजो तुझ्या पवित्र सगळं देऊन दिजो तुझ्या अमलिक रक्तान जेजो अभिषेक घाल सोम्या हर एकल्याच्या रंगातल्याचे दिंबेर पडल्या हर एकल्याचे माध्यमांनी आराधना भाग्य दिला यूट्यूब आणि डिवाइन वर टीव्हीच्या आराधना भाग्य दिला हर एकला आपण सोम्या तुझ्या पवित्र सगळ्यां सुटका दी सटकाट बंधनांतले सुटका दी सोम्या पिढ्यांतले कष्टांतले निवारण दे सोम्या जेजो असा आदरला हर एक कष्टांत जेजो पाव सोम्या तुझ्या पवित्र सारू संगती दात सोम्या बाबा तुझी खुशी म्हणते सोम्या ती बेर पडो मागले आज आम्ही तुझे सगळी तुझे खुशीचा सोम्या आम्ही मागता आमचे आशीर्वाद घाल जेजो हालेलुया 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 ये देवोडा सक्रामेंटा साष्टांगनामन करूया पूर्विल्या त्या रूपावतला नव्यो रीती आदार्या सर्वेच्या हस्कत विश्वा भावार्थाचे फळ देव्या जशे बापा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान रसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समास मीनावता आमेन प्रार्थुया हे देवा विजय सक्रमेदा काल तुझ्या कष्टाचो उडा आसता आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयन पावो कर जो जेतान राज करताय ससनाच्या ससना आमेन ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ